देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगळें तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाल भावा भयणींनो, देव मंदिरांत वचून मागणें करप कितलें म्हत्वाचें तें आयज वाचपांतल्यान दिसून येता. मारेकार दुयेंसाक लागून फाटल्या दिसांनी आमकां देव मंदिरांत वचूंक मेळूंक नासलें. जायतीं दूख आमकां भोगलीं. देव मंदिरांत भेट दिवंक सदांच आमी मागणें करूंक देवा लागीं संबंद घडोवंक चड गरजेचें. जो मनीस देवाची कोशी पाळटा तो सासणाक तोखता अशें सांत जुवांव आपले पयले चिटीन बरोवन 2 तरेच्या मनशांची खबर करता. एके वाटेन जे मनीस संवसाराचो मोग करतात आनी दुसरे वाटेन जे देव भक्तीन देवाची कुशी करूंक वावुरतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आना नांवाची एक बाकणारिणीची खबर करता. ती विधवा आसुनूय 84 वर्सां उत्तार पिरायेर उपास आनी मागणें करून देवाची भक्ती करताली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसर ती 7 वर्सां आपल्या घरकारा सांगाताक जियेली. एकसुरपण कितें तें तिका अणभव आसलो. एकसुरपणांत देवाचो तिणें संबंद जोडलो आनी मागणें करून देव भक्तीन जियेली. संवसारांत मनशांची आशा वाडत वेता ती आमकां दिसून येता. तरी आसतना मनीस खुशाल ना, कित्याक तांचें देन मन ह्या संवसाराचे वस्तूचेर तारलोलें आसा. पूण आना जायतें बरेंपण करूंक ती वावुरली. तर आयज केरीत भाशेन तिची देख आमी घेवया आनी मागण्या उद्देशी सदांच देवा लागीं संबंद जोडुया. कितल्या दुखांत आमी बुडल्यार देव आमच्या सांगाताक आसा हें सोत आमी वळखून घेवया. खरी देव भक्ती करता ताचे सवय देवाची मजत आसता म्हूण आमकां जेजू वरवीं कळून येता. कारण शुभ वर्तमानांत आयज आमकां अशें सांगता, भुरगो जानवायेन भरून गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. मोगाला जेजू, आमी सदांच तुजी भक्ती करूंक, गोठायेन आनी जानवायेन वाडूंक, मोगान आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक आनी आमच्या भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी आनी वाडलोल्यांनी बरी जानवाय आपणावन बऱ्या तत्वांनी चलूंक आमचें सवें तूं राव जेजू. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, परवचन राव.